हांव एंड्रू रेबेलो सगल्यांक सांगूंक सोदतां दावोल्ली दिकरपाली आमगेले लोकांक आयतराक 6 तारीख आनी 6 तारखेक आयतराक आमगेली ग्राम सभा आहा दावोल्ली दिकरपाली पंचायतीची. सो हांव मागता आमगे लोकां कडेन सगल्यांनी एक ग्राम सभेक येवचें आनी जी कितें भर रेजोल्युशन जी आहाय तेका सपोर्ट करचो. आनी हांव सदांच तुमगेले बी कसले प्रश्न बी आसल्यार बरो जरी तो रेजोल्युशन आहा गांवच पासत वो गांवच्या फुडल्या भुरग्यां पासत जे फुडाराक आमकां बऱ्याक पडटलें तेका सदांच मुगेलो बी सपोर्ट आसतलो. आनी रेजोल्युशनाक हांव सदांच प्रोपोज वो सेकेंडेड करपाक सदांच आसतलो तुमगेल्या कामाक. सो लोकां कडेन मागता तुमी आयतराक 10 ते 10:30 भितर आमगेली ग्राम सभा स्टार्ट जातली दावोल्ली दिकरपाली पंचायतीची. सो सगल्या लोकांन एक ग्राम सभेक येवचें. दुसरें सांगपा म्हळ्यार जो शेतांचो इश्यू आशिल्लो तो इश्यू आमी परत हाडले आनी तें काम चालूच आहा. सो हांव मागता लोकां कडेन जे आमगेले दवल्लेचे शेतकार वो दिकरपालीचे शेतकार आहाय तें कडेन हीं शेतां जरी तर कुमदादीचीं बी आहाय जाल्यार तीं शेतां तुमी कुमदादीचेर एक एप्लिकेशन वो केस फायल करून ती परचेस करची. एक सर्वेयर हाडून मेजून कित्याक तुमकां खबर आहा आतां सद्याक आमगेल्यो ज्यो कुमदाद आहाय त्यो काबार जायत गेले आनी हितून ह्यो कुमदाद आमकां धोलकारांक कोणाक मेळनाय त्यो सगल्यो बायल्यांक मेळटाय. तेका लागून आमगेले जेन्ना आमी केस घालतले शेतां आमकां जी पुर्वजांच्या पुर्वजांनी बांदून जी आमकां फुडाराक दवरलीं तीं शेतां आयज जायत्या जाणां कडेन आहाय पूण तीं आजून आमगेले सारकें कायद्यान नांवार जाल्लीं नाय. सो ही नांवार करपाक एक केस फायल करच्यो आनी जो कोण एक केसीक ऑब्जेक्ट करपाक जरी तर कुमदादीचो मनीस येता तेका डायरेक्ट धरपाचो. कित्याक जरी तर आमगेल्यो कुमदाद्यो जरी तर भायल्या लोकांक इतले सोंपेपणी मेळटाय जाल्यार आमगेलीं शेतां इतले पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेलीं ती आयज आमकां कित्याक मेळनाय तेंवूय आमकां चोवपा मेळटलें. आनी एग्जॅक्ट कोण चोर आहाय ते जे ऑब्जेक्ट कोताय ते आमकां सांपडले. कित्याक हिंगा आमगेले कुमदादीन कितें जालें तें तुमकां हांव सांगता. हे कुमदादीचें भांडें आनी थोड्या दिसांनी हांव सारको कायद्यान सारकें ओपन एक्सपोज करतलो. जी नांव बी घेवन जे कुमदादीच्या मनशांनी पयले सावन कितकोन ह्यो कुमदाद्यो हायल्याय त्यो आतां ह्यो कुमदाद कितकोन काबार जाले तें सांगत तुमकां हांव. फर्स्ट थोडेशें जें इलिगल कन्स्ट्रक्शन जालां कुमदादीनी ही चोरी केल्ल्या भाशेन जाता. एक पंचायतीक खबर आहा हिंगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन जालें म्हूण ही चोरी पंचायतीची. दुसरें कुमदादीचेर जे एग्रीमेंट मारले कुमदादीचे जमनीचेर जे भायल्यांक ती चोरी कुमदादीची. आनी तिसरी कुमदादीच्या जाग्यांचेर ज्यो सेल्डीड मारले ती चोरी कलेक्टर सावथ गोवा हेंची हेमी केल्या दावोल्ली दिकरपाली ज्युडिडिक्शना अंडर. दिकरपाली आनी दावोल्ली हे दोनूय कुमदादीन केसली फोटींग पॉयंट जालो आहाय हें सगळें मुखाडे आहा. आनी थोड्या दिसांनी आमी बरे टायमाक रावता की वो हें सगळें म्हाका सारकें नांव बी घेवन एक्सपोज करपाक जाय. आनी हे थोडेशे मनीस आहाय जे तुमकां एक सांगतले हिंगा थिंगा येवन हें सगळें करून कांयच फायदो ना कांय जावपा ना म्हूण. हे चोरांक लागून आयज हें सगळें पाड जालां दवरलें. आनी हें सांगपी फकत हे जे कुमदादीचे लुगार खावपी चोर जे कोण आहाय तेमीच सांगलो आहा. जायते कुमदादी भितर जी आयज आपल्या गेली नांव लायन हितून एडदेरी जालो आहाय आनी ते एग्रीमेंट बी मारून हिंगा थिंगा भायल्यांच्या नांवार करून हे कुमदाद हिकून हायलो आहाय. सो तेका लागून हांव मागोतां आमगेले कुमदादीचे जें कितें आहा तेजो अधिकार पयलो सदांच गांवच्या गांवकारांक आसता आनी गोंयकारांक आसता. तेका लागून हें फकत दावोल्ली दिकरपालीच न्हू पूण आख्या ऑल गोवा तुमगेले पंचायती अंडर जायत्यो कुमदादी तुमगे ज्युडिडिक्शना अंडर आसतल्यो हेचेर इन्क्वायरी करच्यो. आनी जरी तर समजना जाल्यार हांव मागतां कोण जे जाणाय तांकां तुमी विचारचें. आनी हांव तर आमगेल्यो दावोल्ली दिकरपालीच्यो ज्यो कुमदाद आहाय तेजें जें कितें आहा तें मूड फायंड आवट ऑलरेडी हांवें केलो आहा आनी हें सगळें म्हाका मुगेल्या हातीन आहा. सो हांव एक्सपोज करपाक एक सारके टायमार हें एक्सपोज करतलो विथ नेम्स. पूण हेच्या पयलें हें सगळें म्हाका थोडेंशें उरलां तेंवूय हांव सोदून काडलो. सो तेका लागून हांव मागता आमगेले गांवच्या लोकां कडेन
शेतां घेवपाक तुमगेले फॅमिली मॅटर जरी तरी आहाय ते सायडीन दवरचे आनी शेतां पयलीं परचेस करची आनी जो कोण ऑब्जेक्शन घाता ताका दवरपाक आमकां इजी पडलें कित्याक पळया आतां आमगे कुमदादीचे एडदेरी भायले जाले पूण आमगे पुर्वजान सांबाळवल्यो कुमदादीची शेतां आयज पासून आमगेल्या नांवार नाय जेन्ना हे कोणू कुमदादीचे मनीस हिंगा ऑब्जेक्ट करपा येतले तेन्ना तांकां दवरपा बरें पडलें ताका लागून हांव दावोली दिकरपाली लोकां कडेन मागतां की जात तितले बेगीन तुमी आयताराक 10 ते 10:30 ग्रामसभा आहा ग्रामसभेक येवचें आनी भोर ते रेजोल्युशनाक सपोर्ट करचो जरी तर तुमकां कोणू सांगता आम केन्ना फोटींग कोण सांगताय म्हूण तुमगेल्या काळजांक एक अंतस्कन आहा तुमकां तेजेर हात दवराय आनी जें सोत आहा तेच रेजोल्युशन घेवपाक सपोर्ट कराय सगळे गोंयकारांक मागोता आनी दावोली दिकरपाली लोकां कडेन आजून उपकार मागोता ही शेतां उपकार करून घेयाय कित्याक आमकां फकत एक नांव आसतलें आमी शेतकार म्हूण पूण आमकां शेत आसपाना कित्याक हे ज्यो सगळे रेल्वे हे ते सगळे येवन गोवमेंट एक्वायर करून कितको हात तो तुमचो येयला सो शेतां घेवपाक मातशें सपोर्ट आमगेलो तर तुमकां आसतलोच सो तुमी मुखार येवन हें तुमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आहा ती करची आनी सारके निजाचे आनी ते शेतांचे तुमी भाडकार जावचे सगल्यांक दवरले दिकरपालीच्या लोकांक तशें गोंयकारांक सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं.